नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। मायनिंगाचे सरकार सुप्रीम कोर्टात घालतलो एफिडेविट। लिजाचेर लोकायुक्ताचो रिपोर्ट म्हणटा तो फक्त शिफारस। एजीच्या सल्ल्यान फुडलें कितें तें थारतलें, मुख्यमंत्र्याचें शिनाल। मायनिंग बंदीचो 9,000 कोटीचो फटको। 15व्या वित्त आयोगा वरवीं वेगवेगळ्या मुळाव्या सुविधा प्रकल्पांक 5,600 कोटीची पॅकेजीची मागणी। ते शिवाय जीएसटी भरपायेंत मुजतवाड जाय। सुप्रीम कोर्टाचो नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो स्टे करूंक न्हयकार। सरकाराची 143 याचिकाचेर जाप ह्या मेरेन स्टे ना। जापेक 4 सप्तकांचो प्राझ। याचिका 5 जुइजांच्या संविधानीक खंडपीठाकडे। पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पावसकाराकडच्यान खंडणी वसुलीचे यत्नात तिघांक अटक। तिगूय महाराष्ट्राचे। मंत्र्याकडेन खंय मागले 3 कोटी, ना जाल्यार बदनामीची धमकी। पावसकारान केली कंप्लेन। गोवा डेअरीच्या दूधकारांच्या आंदोलना फाटल्यान राजकारण। सहकार मंत्र्याचो दावो, गोवा डेअरी म्हणल्यार संजीवनी न्ही। निर्णय घेवचो गोवा डेअरी दूधकार शेअर होल्डरांनी। गोयच्या पल कोलवाळकाराक बालशक्ती पुरस्कार। दिल्ली राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतीन भेटयलो पुरस्कार। राष्ट्रीय पावड्यार उत्कृष्ट सेलिंग आनी विंड सर्फर म्हूण पल्लाची कामगिरी। आनी खासदार आमदारांचे अपात्रताये विशीं सभापतीच्या अधिकारांचेर फेरविचार जावचो। सभापतीचे निपक्षपातीपणाचेर सुप्रीम कोर्टाचे प्रस्नचिन्ह। निवृत्त जुइजांचे स्थायी पीठ नेमपाचो करचो विचार। सभापती पाटणेकारान दिलो येवकार। मायनिंगाच्या मुद्द्याचेर सरकार सुप्रीम कोर्टात एफिडेविट घालतलो। लिजां विशीं लोकायुक्ताचो रिपोर्ट म्हणटा तो फक्त शिफारस। ताचेर आपूण एजीचो सल्लो घेतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान कितें तें शिनाल दिलां। गोंयच्या बजेट आनी बाकीच्या प्लान स्किमी विशीं मुख्यमंत्र्याची सकाळीं आमदार मंत्र्यांकडेन चर्चा जाली। माविनाच्या भावाचे केशीचें कितें काय विचारल्यार चवकशी खंय चल्ल्या। विधानसभेची असेंब्लीची तयारी करपा खातीर असेंब्लीची 3 तारखेपासून 7 तारखेपर्यंत आसा। त्या हेजेर तयारी करप आनी बाकीचो सगळो विशय कसो आसतलो हाजेर डिस्कशन। दुसरें मुख्यमंत्री परिशद जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जितके मुख्यमंत्री आहेत त्यांची मुख्यमंत्री परिशद दिल्लीन जाली। मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री सगळ्या राज्याचे आशिल्ले। पंतप्रधानाच्या बरोबर वेरियस इश्यूज इन लायन विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट, डिफरंट प्रोग्राम्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट हाव टू इम्प्लिमेंट इन द स्टेट। खंय तरी आमी एकदां एखादो दुसरो प्रोग्राम आमचो फाटी पडटा, ते कार्यक्रम कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप। सो ते सगळे मुख्यमंत्री परिशदेचे सगळे पॉयंट्स हे हांवें म्हज्या आमदार आनी मंत्र्यांच्या बरोबर डिस्कशन्स केले। तिसरें बजेट प्रिपेरेशन जो आसा पळय न्ही, हो विशय ऑलरेडी हांवें सुरू केला। सो दॅट बजेट प्रिपेरेशन म्हटल्या उपरांत सगळे कॉर्पोरेशनचे हेड आसतले, मिनिस्टर्स आसतले, हांकां वेगळो टायम दिवन तांकां परत केन्ना तरी हांव अर्दे वर एक वर सगळ्यां वांगडा बसतलो आनी बजेट प्रिपेरेशनाक सुरवात करतलो। चवथी गजाल जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स आसात चला, हांवें अजून वाचूंक ना रिपोर्ट। आय विल गो थ्रू द रिपोर्ट, आय विल टेक द ओपिनियन ऑफ द एजी ऑल्सो, आनी इट इज अ रिकमेंडेटरी रिपोर्ट। तो तेंच्यांनी सरकाराक धाडून दिल्लो रिपोर्ट आसता। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज बाउंड टू गव्हर्मेंटाक तशा पद्दतीचो नासता। बट तरी हांव रिपोर्ट वाचल्या उपरांत एजी ओपिनियन येयल्या उपरांत ताचेर कितें निर्णय घेवपाचो तो मागीरचो निर्णय। पूण हाचो कितें परिणाम जातलो सुप्रीम कोर्टान सद्या मॅटर चालू आनी सुप्रीम कोर्टान हाचो काय परिणाम जातलो? मायनिंग केसीच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टान आमी निर्णयाची वाट पळयता। आमी आमचे एफिडेविट फायल करतले, सेंट्रली आपले एफिडेविट फायल करतले। केन्ना मेरेन तुमी होपफूल आसा कितें? आमी येता ती डेटीक आमी रावल्या। 22 तारीख पर्यंत डेट आहा टेंटेटिवली। 22 तारीख बीन परत लागतली केस। सर आनी बोवाळ पडला की मोविन गुदिन्याच्या भावाचें नांव येता म्हणून इररिस्पेक्टीव खंयसरूच कांयच प्रॉब्लेम नासतना ताजी इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन दॅट केस। 15वो वित्त आयोग ब्रेस्तारा 2 दिसांचे गोंय भेटेर। मायनिंग बंदी उपरांत सुमार 9,000 कोटीचो फटको बसला म्हणून दावो करून गोंयान आयोगा वरवीं वेगवेगळ्या मुळाव्या सुविधा प्रकल्पांक 5,600 कोटीची पॅकेज मागल्या। ते शिवाय जीएसटी भरपायेंत मुजतवाड। आयोगाचो चेअरमॅन NK सिंगाच्यो सरकारी उद्देगीक जाळवणदारांच्या शिष्टमंडळा बरोबर 2 दीस बसका जातल्यो। गोयची आर्थीक गरज तपासूंक 15वो वित्त आयोग ब्रेस्ताराक गोंयांत येता। राज्याची गरज, परिस्थिती आनी मागण्यांचो अभ्यास करून केंद्रान आपले टॅक्स येणावळींतलो वर्सुकी कितलो वांटो राज्यांक दिवचो ते हो आयोग थारायता। तातूंत प्लान ग्रांट्स,
स्पेशल ग्रांट्स, केंद्रीय करांतलो परतावो, कंपेन्सेशन पॅकेज अशे गजाली आसपाव आसता. आयोगाचो चेअरमॅन NK सिंग 2 दीस गोंयांत शासकीय बसका घेतलो. गोंयांत 15व्या वित्त आयोगाक प्लान दिला तो असो. 2017 ते 18 मेरेन मायनिंग बंदीन गोंयची 8,936.40 कोटी येणावळ बुडल्या. फुडल्या 5 वर्सांत गोंयचे येणावळीचोय अभ्यास मांडला. राज्याची कर हेर येणावळ 10% वाडपाचो अदमास आसा. जाल्यार केंद्रीय करांच्या परताव्यात 12% वाडीचो अदमास दवरला. केंद्रात कडच्यान ग्रांट्स 10% वाडूं येता. GSTन गोंयची येणावळ पडिल्ल्यान भरपाय अवधी वाडोवचो म्हूण मागणी केल्या. पर्यटकांक सुविधा, कोयराविलो, सुरक्षा आनी वेगवेगळ्या साधन सुविधा प्रकल्पां खातीर अतिरिक्त 5,598 कोटी केंद्रान दिवचे म्हूण सरकाराक शिफारस करूंक गोंयची आयोगाक विनवणी. ह्या 5,598 कोटींची प्रकल्पवार विस्कावणी दिल्या ती अशी: उदक आनी हेर भौशीक सुविधांक 2,004 कोटी, जाल्यार पंचायत भवनाक 50 कोटी, पर्यटन, साधन सुविधा आनी दर्यादेग सुरक्षे खातीर 330 कोटी, तळागाळात सांख्यिकी वेवस्था घटमूट करूंक 35 कोटी, दर्यादेग वाठारांत अंडरग्रावंड पावर केबलिंगा खातीर 2,052 कोटी, अरिश्ट वेवस्थापनाक 10.52 कोटी, जाल्यार पर्यायी उर्जा आनी कोयर वेवस्थापना खातीर 1,117.31 कोटींची मागणी केल्या. वित्त आयोग, गोंयचे लोकप्रतिनिधी, उद्देगीक संघटनांची शिष्टमंडळां आनी राजकीय पक्षांकडे वेगवेगळ्यो बसका घेतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री आनी सिनियर अधिकाऱ्यांकडेनूय गोंयचे भेटेत 2 दीस चर्चा जातली. भोवडी आटपतना आयोगाची मिडिया परिशद जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो स्टे करूंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. CAAचे संविधानीक योग्यतेक आव्हान. दाखल 143 याचिकांचेर सरकाराची जाप ह्या मेरेन खंय स्टे दिवपाचो प्रस्नूच येना. सरन्यायाधीश बोबडेच्या खंडपिठा मुखार बुधवारा याचिका आयल्यो. सरकाराक 60च याचिका पावल्यात. अभ्यास करूंक 4 सप्तकांचो प्राच. याचिका 5 जुइजांच्या संविधानीक खंडपिठा कडेन वतल्यो. PWD मंत्री दीपक पावसकारा कडच्यान खंडणी वसुलीचो यत्न केलो म्हणून तिगांक अटक. तिगय महाराष्ट्राचे. प्रदीप मलीक, अमोल स्वामी, R पाटील तिगांकय आल्तीन PWD मंत्र्याच्या घरा भायर पुलिसांनी उखल्ले. मुख्यमंत्र्या कडेन खंय तांणी 3 कोटींचो डिमांड केलो. ना जाल्यार बदनाम करपाची खंय पावसकाराक धमकी. प्रकरण कितें ताची पोलीस चवकशी करतात. दुधकारांच्या आंदोलना फाटल्यान राजकारण म्हूण सहकार मंत्री गोविंद गावडेचो दावो. गोवा डेरी म्हणल्यार खंय संजीवनी न्ही. कितें तो निर्णय घेवपाचो तो गोवा डेरी आनी दुधकार शेअर होल्डरांनी म्हूण ताणें हात वयर केल्यात. खावडीचो रेट दिवंक आनी बाकीच्यो मागण्यो घेवन दुधकार मंत्र्या कडेन गेल्ले. स्पेशल जनरल बॉडी घेवची म्हूण तांणी सहकार रजिस्ट्रार आनी प्रशासका कडेन मागलां. ते म्हाका दिसता डेरींतल्यान कॅटल फीड बीन कांय व्हरना. म्हणजे हें फक्त मिसगायड करपाचो प्रयत्न आसा आनी म्हाका दिसता हें राजकारण आसा. म्हाका दिसता हांव एकूच सगळ्या गोंयच्या शेतकारांक हांव आव्हान करतां, तुमी जें आंदोलन जें करता तें कित्या खातीर करता, तुमकां तेजी जाणविकाय आसा काय कितें हें तुमी थोड्योश्यो जाणून घेवच्यो. कारण डेरी ही संजीवनी शुगर फॅक्टरी न्ही. संजीवनी शुगर फॅक्टरी आनी डेरी ही 2 वेगळी आसात. ही डेरी जी आसात ही समस्त लोकांची, दुधकारांची, फार्मरांची आनी शेअर होल्डर्स जे आसात त्यांची आसात. तांणी स्वता निर्णय घेवपाचे. आयदर इट इज अ JGM ऑर दे हॅव टू वेट टील द न्यू बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स हॅज बीन अपॉइंटेड. आनी म्हाका दिसता आमी कसलेच तरेची नोकर भरती सुद्दां जेन्ना ते एलिगेशन केल्लें आसा ती जाल्ली ना एडमिनिस्ट्रेटराचे प्रमाणे. यू कॅन व्हेरीफाय ऑर दे कॅन आस्क द इन्फॉर्मेशन थ्रू द RTI घालून तेणी विचारचें. पूण हांव एकूच सांगता, जो त्यांनी म्हाका निवेदन दिल्लें आसा त्या निवेदनाचेर हांव ऑलरेडी विचार करतलो आनी जर जमता जाल्यार आमी डिसिजन दितले. आमी मेमोरंडम दिवच्या पयलींच मिनिस्टरान आमकां म्हणलें की तुमी जें हें कितें करता, आंदोलन कितें करता हें सगळें पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा आनी हाजो जो तुमच्या दुधाशी म्हणजे खावडीचो जो रेट वाडला ताच्याशी कांयच संबंद ना अशें म्हटलें. म्हणटकीर आमकां तर अशें दिसता की हें जें कितें म्हटलां आमच्या आत्तां डिस्कशना मदीं म्हाका अशें दिसता की पॉलिटिकली मोटिवेटेड आतां तो मिनिस्टरूच करपाक लागला अशें आमकां दिसपाक लागला. कित्याक आमी जें कितें निवेदन घेवन तांचे कडेन आयिल्लें तें निवेदन पूर्णपणे वेगळें आशिल्लें आनी ताणें जो आमचे कडेन विशय मांडलो कितें तो पूर्णपणे वेगळो आशिल्लो. म्हणटकीर आमी खावडीच्या विशयाचेर आमी जें कितें निवेदन दिवपाचें आशिल्लें आमचें तें आमी निवेदन दिलां
मिनिस्टराक आनी सांगलां की जर तांकां तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड जर करपाचो आसा जाल्यार लेट देम डू द पॉलिटिकल मोटिवेटेड. कित्याक आमी जे शेतकार आसा दुधकार आसा हे दुधकार आमी खंयच्याच परिस्थितीन ते रेट कमी केल्या शिवाय फाटीं सरचे ना. आमी RCSाक आनी एडमिनिस्ट्रेटराक आमी एक लेटर दिलां की ह्या सगळ्या विशयांचेर आमकां जनरल बॉडी जाय. कित्याक जे लॉसीस जाता आमकां डेरीक हे लॉसीस खंयच्या आदाराचेर लॉसीस जाता तें आमकां सगळ्या दुधकारांक कळपाक जाय. म्हणून आमी खासदार आमदारांचे अपात्रताये विशीं सभापतीच्या अधिकारांचेर फेरविचार जावचो म्हूण सुप्रीम कोर्टाची सुचोवणी. सभापती हो खंयच्या ना खंयच्या पक्षाचो खासदार आमदार आसता. अर्धन्यायिक अधिकारी म्हूण ताचे कडेन अपात्रताय याचिका न्याय निवाड्याक दिवप कितलें योग्य हाचेर गांभीर्यान फेरविचार जावंक जाय. निवृत्त सुप्रीम कोर्ट वा हायकोर्ट जुईजाचे स्थायी पीठ नेमूं येता म्हूण कोर्टाची सुचोवणी. सभापती पाटणेकार म्हणटात तशें जाल्यार चड बरें. आणि दुसरं सुप्रीम कोर्टान हालींच एक कमेंट हें केला, आपलें एक सजेशन दिलां की डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन तेंचे मुखार आसता ती बेगीन डिस्पोजल जावचें. म्हणजे तुमचें मत कितें? तेंच्यांनी आपलो एक अभिप्राय कशें तेका मणिपूरच्या केसीक दिल्लो आसा की तांणी पार्लिमेंटाची डायरेक्टिव्ज दिल्या की जर पॉसिबल आसा तर ही पेटिशनां स्पिकरा कडेन येवची न्ही, त्या खातीर खंय तरी एक इंडिपेंडंट बॉडी तेची स्थापन करची म्हणून. तेंच्यांनी म्हटलां की मॅक्झिमम स्पिकर जो आसता हो रुलींग गव्हर्मेंट जे आसा जे सरकार तेचोच एक कोण आमदार आसता आनी बरोबर आहा ते कोण नाकारूंक शकना. इफ पार्लिमेंट एक्सेप्ट्स द डायरेक्टिव्ज म्हाका दिसता की इट इज अ गूड डिसिजन. कित्याक सभापती हो 17 गटाचो असल्या कारणान ती जर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन तेच्या फुडें येयली तर जे विरोधी पक्ष ते बेश्टेच हे येतात बेचैन आसतात की बाबा एक पेटिशनाचो निर्णय लागतलो काय ना तो. कळ्ळें तुमकां न्ही. तांकां चिंता आसता की आपल्याक न्याय मेळत काय ना तो म्हणून. आनी संशयाची जी हे आसा सूय जी आसा ही सदींच सभापतीच्या तकलेर आसा की आमी टांगती जावं म्हणजे सदींच सभापतीच्या तकलेर आसता. आनी हे जर खरेंच जालें तर म्हाका दिसता की एक जे कितें सभापतीच्या हेजेर आसा ते फाल्यां वयतले आनी लेट द इंडिपेंडंट बॉडी डिसायड्स इट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. कर्नाटकाक ट्रिब्युनलान दिल्लें 27% उदक परत हाडटा आनी म्हादय वळोवंक दिवचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान लेखी दिल्यार खंय सुदीन राजकारण सोडटा. ताणें जाहीर केलां. म्हादय विशीं आदले सगळे विवादास्पद डॉक्युमेंट फाटीं घेवचे म्हूण सुदिनाची मुख्यमंत्र्याक उद्देशून मागणी. CAA वा हेर गजालीं परस म्हादय म्हत्वाची. विरोधकांनी म्हादयचेर एकठांय येवचे म्हूण सुदिनाचो उलो. आय कॅन क्विट आणि जर 100% उदा आमचे जर परत दिता आसत 27% ताणी ऑलरेडी वळयला कितें जाल्यार आय एम रेडी म्हणून एफिडेविटां ताणी जर दिली कर्नाटक आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आय एम रेडी टू लिव्ह पॉलिटिक्स. 27% जे उदा वळयला ते आनी म्हादय आमची सेफ उरपा जाय अशें एफिडेविटां ह्यांनी गोवा गव्हर्मेंटान दिवपाची सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितें आनी ती विधानसभेत येता ते 3 तारखेक म्हणून कितें हांव शपथ घेता. ट्रकांनी धरिल्ली बेकायदेशीर रेंव फ्लायिंग स्क्वॉड व्हरून आशिल्ले तशे न्हंयत उडयतात. मात महाराष्ट्राची रेंव बिनधास्त गोंयांत येता म्हूण दिगंबर कामतीन मुद्दो काडला. हायकोर्टांत केस आसा. मात सरकारान कितें तरी उपाय काडचो नाजाल्यार रेंवेक उजो पेट्टलो. रेंवकाराचे बेकायदेशीर धंदे वाडटले म्हूण कामत उलयला. मजगतीं सरकारान 2015त रेंव काडूंक पर्यावरण दाखले दिल्ले तांचे वैधतेचो हायकोर्टांत प्रस्न उप्रासला. गोंयच्या रेंवकारांचेर कारवाय चल्ल्या आनी महाराष्ट्रांतली रेंव मात गोंयांत बिंदास येता. सरकारान रेंवेचो धंदो कायदेशीर सुरू करूंक उपाय काडचो म्हूण दिगंबर कामत मागता. आतां गेल्ले कांय दीस जाले तांचे सगळे ट्रक्स हे पुलीस आडयतात नाजाल्यार RTO आडयतात आनी तांची रेंव व्हरून तांकां खंय उदकांत सोडपा लागता ताचो पंचनामो करतात आनी परत नदयेक सोडटात. आतां ते म्हजे म्हऱ्यान आयले की अशें जाल्यार आमी करप कितें आनी महाराष्ट्रांतली रेंव महाराष्ट्रांतले ट्रक घेवन येतात हांगा आनी तांकां कांयच करना असो तांचो आरोप आसा. पुलिसे कडेन हांव उलयलां. पुलीस म्हणटा की तें प्रकरण हायकोर्टांत आशिल्ल्या कारणान आमकां एक्शन घेवचें पडटा
आता महाराष्ट्रातले ट्रक तांचे म्हणणें की आमकां जर मेळना, आमचो धंदो जर सगळो धोक्यात आसा, आमी जर उपास करतात जाल्यार महाराष्ट्रातल्या लोकांनी ट्रक कशी हाडप आनी तांकां कशें अलाव करप. हांवें तांकां म्हटलं हांव फाल्यां हो विशय हांव भोवदा पणजे तांकां आपयल्या पणजे आनी थंय डिस्कस करतलो. गरज पडली जाल्यार मागीर पुलिसे कडेन RTO कडेन सरकारान खंय तरी हाजेर एक डिस्कशन करून कितें करून ताजेर एक तांचो प्रश्न सोडोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण हातूंत परिणाम जो घर बांदपाक सोदता ताकाय त्रास जातले, ताकाय रेंव मेळपाना, रेंवेचो प्रायस भरपूर वाडटलो दिसता म्हाका आनी तातूंतल्यान इलिगॅलिटी वाडटल्यो मागीर. इतले मजगती EC रिन्युवलाचेर NGO रेनबो वॉरियर्सान हायकोर्टात याचिका घाल्या. 2015 सरकारान रेंव काडूंक दिल्ल्या पर्यावरण दाखल्यांचेर तांणी हरकत घेतल्या. याचिकादार म्हणटा ऑक्टोबर 2015 रेंव काडूंक EC दिल्ल्यो. ECची वैधता 5 वर्सां पुरती आशिल्ली. मात 2016 MOEFन नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केली. केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयान सँड मायनिंगा विशीं 2016 जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आदाराचेर ECचे वैधते विशीं भुमिका स्पश्ट करूंक सरकारान हायकोर्टात वेळ मागला. कोर्टान 3 फेब्रुवारी मेरेन वेळ दिला. रेंवकारांचो बेकायदेशीर धंदो बंद जातलो जाल्यार रेंवेचो कायदेशीर आनी स्थायी उद्देग सुरू जावंक जाय म्हूण हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी भीमा पाटील. गोंयच्या 13 वर्सांच्या पल कोलवाळकाराक बाल शक्ती पुरस्कार फावो जाला. दिल्ली राष्ट्रपती भवनात बुधवारा जाल्ले कार्यावळींत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान ताका पुरस्कार भेटयलो. राष्ट्रीय पांवड्यार उत्कृश्ट सेलिंग आनी विंड सर्फिंग करपी म्हूण ताका पुरस्कार मेळ्ळा. गोंय आनी गोंयकारांक अभिमानाची गजाल. कुमारी पर्ल मिलिंद कोलवालकर, गोवा. 29वीं स्किफ सेलिंग में पहला स्थान जीतने वाली पर्ल ने न सिर्फ कई पुरस्कार हासिल किए बल्कि सबसे अल्पायु नाविक का खिताब भी जीता. आपको खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया जा रहा है. कुमारी पर्ल मिलिंद कोलवालकर. म्हापशां नवो बस स्टँड खंय रोखडोच जातलो. GSIDC टेंडर काडटा म्हूण म्हापशेचो आमदार जोशुआन म्हापशेकारांक आशा दाखयल्या. ताणें कन्सल्टंट राहुल देशपांडे, GSIDCच्या ऑफिसर आनी नगरपालिकेच्या टिमीक घेवन सुवातीचें इन्स्पेक्शन केलें. मुख्यमंत्र्यान खंय त्या प्रकल्पाक 3 कोटीची खास तरतूद केल्या. The proposed Mapsa bus stand just outside the old existing Kadamba bus stand. आयज हांगा आमचो कन्सल्टंट राहुल देशपांडे along with GSIDC officials, KTC officials and Directorate of Transport officials have, along with chairperson of Mapsa Municipal Council and group of councillors are here for the site inspection for the interim bus stop that will be tendered by GSIDC within the coming days. So हांगा एक बेसिक अपलिफ्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चराचे बेसिक एम्युनिटीज प्रोवायड करपा खातीर CMान स्पेशल अप्रुवल दिलेलें आसा फॉर द म्हापसा बस स्टँड until the further plan of how to move forward with the bus stand can take place. So here this site has been laying idle for the last 5 years. So on this property there will be basic infrastructure, asphalting, tiling, pavers along with footpaths, illumination and toilet along with shed for existing commuters, people from other states that are coming here due to a lot of buses. The Chief Minister has approved an amount of around 3 crores which will be tendered and subsequently work will start on priority. Start soon. बेगीन सुरू करपाचो प्रयत्न आसा. सो आतां इलेक्शनूय येवपाचें आसा सो ताजे पयलीं कितलें जातलें त्या प्रमाणे आमी बेगीन करूंक शकता. ब्रेस्तारा 23 जानेर ते 3 फेब्रेर मडगांवां सारस ट्रेड प्रदर्शन. थंय जिल्लो ग्रामीण एजन्सी 200 स्टॉल्स घालून बायलां उद्देजकांक खासा माची दिता. RDA मंत्री मायकलान सारसाची माहिती दिली. केंद्रान दिल्ले 35 लाख ते खातीर वापरल्यात. अशे तरेचो इव्हेंट उत्तरेतय करपाचो प्लान.
मेरशेचो गोवा बाजार खंय एका अधिकाऱ्यान आडायला, थंय कुशीकूच जिल्लो कोर्ट बांदतात. गोवा बाजाराक 10 वर्सां आदीं मान्यताय दिल्ली. असलो इव्हेंट म्हाका दिसता वर्साक 2 फावटी जावपाक जाय. हे इव्हेंटाक आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट सपोर्ट करता, पूण आनीक इव्हेंट असो नॉर्थ गोवान आमी करूंक सोदता. तो आमी फुल्ली सपोर्टेड बाय स्टेट गव्हर्मेंट अशें करतले. प्लस CSR एक्टिविटी म्हणून आमी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी इंडस्ट्रीक भितर घेतले, जे आमचे महिलांक एक प्लॅटफॉर्म दितले की तुमी तुमचे प्रोडक्ट्स तयार करा आनी हिंगा हाडून 15 दिसाचो ट्रेड फेअर आमी नॉर्थ गोवानूय करूंक सोदता. सो दॅट ऑल द इट इज मोर ओवर फॉर वुमन एम्पावरमेंट. दे आर ऑल टॅलंटेड, पण तेंचे कडेन एक हे ना, शॉप ना खंय तरी विकपाक हे वस्तू. नॉर्थ गोवान म्हाका दिसता म्हापसा जावं पणजे आमी तांकां शॉप घालून व्हडले दिवपाक जाय, वेर ऑल द आर्टिजन्स कॅन कम टुगेदर एंड सेल द आयटम्स. गोवा बाजार म्हणून करपाचें मेरशेज आमी डिसिजन घेतलेले. सेंटराचे पयशे येयल्ले, पण कांय एडमिनिस्ट्रेटीव डिफिकल्टीज खातीर तो उरलेलो आहा. आमी तो फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. चीफ मिनिस्टरा कडेन एक मिटींगूय जाल्ली आहा. कित्याक थिंगासर जर तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट त्याच लो लायिंग एरियान येयल्लो आहा जाल्यार गोवा बाजार कित्याक येवचो न्हू. गोवा बाजार बांदपाक चड टायम लागचो ना, बिकॉज इट वील बी बिल्ड इन अ नॅचरल वे. ताका व्हडले हे स्लॅबी बीन घालून वयर कांय ना ते. दीज आर ऑल लायक नॅचरल स्टॉल्स. See, Goa Bazaar was sanctioned on the lines of Delhi Hut, which was then conceived in Delhi. हेराल्ड पब्लिकेशनान इंटरमिडिया 9A-सायड फुटबॉल सर्त जिखली. प्रुडंट मिडिया उपवस्थात. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा, गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन मेळून सर्त दवरिल्ली. प्रुडंटाच्या साईदीप कदमाक बेस्ट मिडफिल्डर आनी राजेश नायकाक बेस्ट डिफेंडराचो मान फावो जाला. इतल्याने बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.